येवकार हांव जवाहर सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. नाग शेतकारांचो इश्ट जेणे पुराणा दंतकथांनी मेळयले सुवात त्या नागोबा विशीं उक्तायली कृतज्ञताय. गोंयचे नागपंचमीचो एक नियाळ. कासवाच्या गतीन चलना दिवचल बस स्टँडाचे काम. लोक मागतात स्टँडा मुखार घालात डिवायडर. ट्रॅफिक पुलीसय भोव गरजेचो. गाथा दिवचलची. खोतीगांवच्या बायलांनी उखललो पुष्टिकतायेचो हिमालय. अस्सल गांवठी खाणांक दिली संजीवनी. आदिवासी महिला मंचाचो संजीवन खाण महोत्सव. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचलच्या बस स्टँडाचे काम चल्लां. अर्थातच कासवाचे गतीन. बसींक तात्पुरत्या बस थांब्याची सोय केल्या. पयलीं ह्या बस स्टँडा मुखार डिवायडर घातलेले. आता ते मोडून पडल्यात. नियंत्रण नासलेली हाडबडीत येरादारी अपघातांक निमंत्रण दिता. डिवायडर घालात, ट्रॅफिक पुलीसय दवरात, थळाव्यांनी मागला. आम्ही पळयता तो बस स्टँडाचो लागींचो रस्तो जो मार्केटाक कनेक्ट जाता. पूल क्रॉस केल्या उपरांत गाडयो ज्यो फास्ट येता त्या खातीर हांगा डिवायडर घातलेले पयलीं जे ब्लॉक्स आसता ते. पूण रातच्यो ज्यो गाडयो येता तेंच्यांनी ते ब्लॉक सगळे उडयल्ले आसा आनी थंय आतां कांयच उरूंक ना. फक्त वणटे उरल्या. बस स्टॉप नवीन बांदता त्या कारणान सायडीकूच बस स्टँड केला, शिफ्ट केला. आनी ज्यो बसी येतात तांकां बी खुबसो त्रास जाता. आनी आमी पळयलां की ते सायडीन नो पार्किंग एरिया म्हणून बोर्ड लायल्लो आसा. थंय पार्किंग जाता त्या खातीरूच बसींक टर्न घेवपाक खुबसो त्रास जाता. त्या खातीरूच जे ब्लॉक्स लायल्ले ते मोडलेले आसा. आतां जे वणटे पडल्या रस्त्यार थंय एक धोकादायक अशें जाल्लें आसा. जे 2 व्हिलर 4 व्हिलर हांगासून पास जाता तांकां एक मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. तशेंच वयर पुला कडेन थंयसरूय जे ब्लॉक्स आसले ते बी मोडलेले आसा. थंयसरूय डिवायडर घालपाची मागणी बस मालक तशेंच थळावे लोक जे आसा तांच्यांनी केल्लेले आसा. तातूंत जे एक्सिडंट जातले ते कमी जातले हांगा. पूण अजून तरी मोठो एक्सिडंट जावंक ना. पूण एक आमंत्रण हे दिवपाक जायना एक्सिडंटाक. तेज्या पयलीं हांगा हे जे डिवायडर आसले पयलीं सारके ते घालपाची मागणी लोकांनी केल्या. पयलींचें शहर आसा हे उत्कृश्ट शहर म्हणून आमच्या गोंयांत मानलें जाता. जे कितें बरें बरें घडटा हें आमच्या भितरूच सुरवात जाता. त्या प्रमाणे आयज आमच्या ह्या बस स्टँडाचेर हे जे डिवायडर आसले ते काडून उडयले. तितून अपघात जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून ते सरकारान कोणी जेका तेंच्या संबंदीत अधिकाऱ्यान ते डिवायडर परत घालचे कित्याक सांग बाबा. आनी हांगा मातशें पार्किंगूय थंय गाडयो दवरता आनीक अडचण जाल्ली आसा. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन हे डिवायडर सारके आसले ते परत घालचे आनी बस स्टँडाचें काम बेगीन करपाचें. तशेंच आतां आमचे हे वणके पडलेले आसा, साचलेले आसा. तातूंत सुद्दां लोकांक एकदम भीती निर्माण जाता. ताका लागून तेजें काम जातलें बेगीन करचें. रस्त्याक जे खंय खड्डे पडलेले आसात ते जाता तितले बेगींतल्या बेगीन तुमी खड्डे भरून घेवचे अशें हांव ट्रॅफिकाक आनी ट्रॅफिक जाय. आमच्या हांगासर ट्रॅफिकाचो हे जो आसा इम्पॉर्टंट भाग जाल्लो आसा. कित्याक 2-3 रस्ते एकत्र येयल्ल्या कारणान हांगासर एक्सिडंट जावपाचो संभव आसता. ताका लागून हांगासर आमकां ट्रॅफिक हो रेग्युलर आसूंक जाय. आमच्या स्थानीक आमदाराकूय हांव विनंती करता की हातूंत बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी आमची मागणी फुडें करची, मान्य करची. डिवायडर आहले ते काडले आतां आनी आतां ते वणके पडल्या. तपून गाडी येता तपून कितें जालें करता कितें मागीर ताका लागून ते घालून घेवंक जाय न्हू ते. आनी हेवटेन बस स्टँड आसा. हेवटेन बटन हेवटेन न्हू. आतां गाडी हांगा करता बारकी. सांगपा आता इथे डिवायडर नाल्यार तुमच्या गाडये भितर घेता आनी तुमकां गाडयांक मार बी बसता. वणक्याचो आवाज जातात न्हू. वणक्यान वता न्हू गाडी. ताका लागून न्हू. तुजें कितें मागणी आहा? आनी मागीर ते घालूंक जाय न्हू ते. बरें आसलें तशें. बरें आतां ते घालूंक जाय न्हू. हांगा एक ट्रॅफिक पोलीस जावं म्हणटा. हांगा ट्रॅफिक पुलीस एक जावं न्हू. हांगा एक ट्रॅफिक पोलीस जावं हांगा. गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार, नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली. नाग सैमाचो एक घटक. शेतकारांचो इश्ट. पुराणा आणि दंतकथांनी सुवात मेळयल्या. त्याच्या विशीं कृतज्ञताय म्हण श्रावणात नाग पुसपाची कांय कडेन प्रथा आसा. कांय कडेन घरात जाल्यार कांय कडेन देवळांनी नाग पुसतात. घेवया नागपंचमीचो एक नियाळ. आज नागपंचम.
सैमाचोच एक भाग आणि शेतकारांचो इश्ट अशा स्वरूपात कांय कडेन नागाची पुजा करतात, कांय कडेन नागाच्यो मुर्ती पुजतात, कांय कडेन परंपरेप्रमाण कागदावयलो नाग पुजतात. चवथ जशी नेवऱ्यांक लागून बाळगोपाळांक भुलयतात तशीच नागपंचम पातोळ्या खातीर भुरग्यांक खुणायतात. कृतज्ञताय म्हण ताजी पुजा करतात आनी सांजवेळार सैमाच्या गोपातच ताका सोडटात. पळोवया गोंयची नागपंचम. आमी पयलीं आमच्या भिंतीर एक चित्र काडटात नागोबाचें आनी मागीर तेच्या बरोबर आमची जी मुर्ती आसता पळय ती हाडून स्थापन करताले आनी जे पावसाच्या दिसांची जी वनस्पती जावं पत्री जी तयार जाता ती हाडून तेका तेजे पांयार घालून मागीर तेका बाकीच्या देवा भशेन जालवे कापूर घालून कापूर जालवे वस्त्र हे सामुग्री सगळी गरज आसता पुजेची सामुग्री पुजेची सामुग्री निवेद आसता नैवेद्य कितें नैवेद्य आमी गणपतीची पयली पुजा करता म्हणजे ते विडो दवरप म्हणून ते गणपती हे करप आनी तेका केळ्याचो ना गोडाचो नैवेद्य दवरप आनी नागोबाक लायर आनी दुदांचो नैवेद्य. बरें. तीस ते 35 वर्सां जाले देवूळ स्थापन केल्यार आनी हांगा सकाळच्यान अभिशेक जाता देवाचो साताच्यान स्टार्ट जाता ते रातचे 11 सुद्दां जाता आनी मदीं तेजे मदें आमी महाप्रसाद आसा मागीर सांजची आमगेले आरती आसता मागीर भजन आसता मागीर तेजो मागीर प्रसाद बी आसता मागीर हें जाता 10-10:30 म्हळ्यार काबार जाता जवळ जवळ 3000 लोक जाता जेवणाक आमगेले 3000 लोक जेवन वयता. नागपंचमी शिवाय आनी कितें उत्सव जाता देवळान मागीर हें जाता आमगेलें वर्धापन वर्साक एक वर्धापन दीस जाता तेन्ना एक पुजाय करता आमी तेन्नाय लोक जाता आमगेलो 2 उत्सव जाता आमगेले वर्साक.
आनी नागपंचमी दिसाक नागाची पुजा करतात। अशीच पुजा रासय हांगा जी लास्ट 70 वर्सां जाली ही पुजा करीत आसात। जे पयलींसान जी करतात ती तशीच करी आयले, एक कुळागरांत पुजा करतात आनी विटू नायक हाच्या घरा कडेन ती करतात ताच्या कुळागरांत। इतलेच उद्देश इतलोच की ह्या दिसाक नागाची पुजा करतात, कित्याक म्हटल्यार नागपंचमीन पुजा करून जे कुळागरांत जे काम करतात तांकां कितेंच वायट जावचें न्ही आनी खंयचोच नाग दुखचो न्ही अशें म्हणून ती पुजा करतात। आनी ही परंपरा पयलींसान लागिल्ली आसा, ती पुजा करीत आसा। तो पुरोहित येता आनी पुरोहित येवन ती पुरोहित हातान ती पुजा करतात। तशेंच पुजा जाले उपरांत हांगा तांच्या घरांत सत्यनारायणाची पुजा करतात। ही पुजा वार्षिक करतात। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, कृष्णा नायक आनी निखिल जल्मी। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आयचे जिणे बरोबरच जेवणय फास्ट जाला, म्हणूनच तेका फास्ट फूड म्हणटात। ते धांवता धांवताय खावं येता, पूण फास्ट फुडाच्या बोळात जेवणा खाणांतले संजीवन म्हटल्यार पुष्टिकताय उणी जाल्या। आयज गरज आसा पुष्टिकतायेची, आनी हो दोंगर उखलपाचें काम खोतीगांवच्या बायलांनी केला। आदिवासी महिला मंच तयार करून अस्सल गांवठी खाणांचो घटमूट आस्वाद मेळोवन दिला। पळोवया देविदास गांवकाराचो संजीवन रिपोर्ट। काळ बदलता तसो आमचो सगळ्याचोच जीवनाचो प्रवास बदलता आनी लायफस्टायल बदलता। आज सद्याक फास्ट फुडाचें राज्य आसा अशें म्हटलें जाल्यार कोणाकच वायट दिसचें ना, कारण जे लोक गांवांतले सुद्दां पारंपारीक पद्दतीन जे रानां डोंगराचेर जे भाजयो पिकयताले आनी जे नैसर्गिक रित्या पिकताले त्यो भाजयो आयत्यो मेळटाल्यो आनी फुकट मेळटाल्यो, तरी पूण त्यो आज खावपाक पळयना, कारण फॅशनाच्या नांवान आमी आयज सगळें कितें लायफूच आमी मॉडिफाय करून उडयला। पूण ह्याचें म्हत्व येणाऱ्या जनरेशनाक कळपाक जाय आनी त्याच बरोबर आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक कळपाक जाय। देखून खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या बायलांनी एकठांय येवन खोतीगांव आदिवासी मंच अशा पद्दतीचो एक व्यासपीठ तयार केलो आनी ह्या व्यासपीठांतल्यान तांच्यांनी विशेष रित्या खोतीगांवा पुरतें खास करून प्रदर्शन भरयलें आनी ह्या प्रदर्शना वेळार वेगवेगळ्या लोकांक आफोवन तांच्यांनी ताचें म्हत्वूय सांगलें। आनीक त्याच बरोबर ह्या दिसाक तांच्यांनी आपल्या गांवांत जे पारंपारीक खेळ नाच जातात तांचेंय सादरीकरण करून एक आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचो मेळावो सादर केलो। प्रोग्राम करून तुमकां न्यू जनरेशनान कितें करचें अशें दिसता? आमकां म्हणल्यार आतां पयलींचे सगळे भाजयो रानाच्यो भाजयो सगळे ते आतां एक बाजारांत मेळटा म्हण त्यो अशें आमकां नाका जाला। पयलींच्यो आमच्यो गांवठी भाजयो आतां बाजारांनी विकती हाडटा भाजी आनी कितें फास्ट फुडार वचून खाता तें आमकां बरें लागता आनी आमची पयलींच्या भाजयेची आमची संवय मोडला आनी ती आमी रांदपाक सुद्दां करना, म्हण ताका लागून आमी आयज प्रोग्रामान तें दवरया अशें म्हणून दवरलें आनी तें आमकां टिकून उरपाक जाय अशें म्हणून तें आमी केलें आनी तें उरपाक जाय अशें बरें पयलींचें म्हणटा। पयलींचें कित्याक उरपाक जाय? पयलीं कित्याक बरें? पयलींचें आमचें तें हेल्थाकूय बरें आसलेलें। आतां बाजाराचें खावन फास्ट फूड खावन हेल्थाक वेगवेगळे दुयेंसां जाता, ताका लागून आमचें पयलींचें सगळी खाण भाजी कितें आसलें पळय आमचें करताले तें आमी पिकयताले तें बरें, आमच्या जिवाकूच तें बरें। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव। गोंयांत कांय कडेन आधुनिकतायेचो वारो घोळटा जाल्यार कांय कडेन लोक पारंपारीकताय सांबाळटना दिश्टी पडटात। थळाव्यांचे मानसिकताये प्रमाण प्रथा परंपरा वा आधुनिकतायेचो स्विकार जाता। मांद्रेच्या सावंतवाड्यार नागपंचमीक अजूनय हौशांची पोरणी परंपरा सांबाळटात। पळोवया
मांद्रेचे हौशे. गोंयांत कांय कडेन आधुनिकतायेचो वारो घोळटा जाल्यार कांय कडेन लोक पारंपारीकताय सांबाळटना दिश्टी पडटात. थळाव्यांची मानसिकताये प्रमाण प्रथा परंपरा वा आधुनिकतायेचो स्विकार जाता. मांद्रेच्या सावंतवाड्यार नागपंचमीक अजूनय हौशांची पोरणी परंपरा सांबाळटात. पळया मांद्रेचे हौशे. आतां आमी पळयले, सगळ्यांक विचारले आनी तेंच्यांनी आपलो एक्सपिरियन्स सांगलो. कारण हो होसो प्रकार थोडीशी महाराष्ट्रीयन आसा, थोडी आमची गोवन आसा. आनी गोवन आसून सुद्दां थोड्यांक तेंच्या मायरा होसो ना, पण हांगा सासरी येयल्या उपरांत होसो आसा. आतां होसो हो प्रकार सगळी कडेन नासल्या कारणान हो होसो ज्या जाग्यार चेडवांक दिल्लेली आसा आनी ज्या जाग्यार ती परंपरा चालू आसा त्याच जाग्यार हो केलो वयता. आनी हो सावंतवाड्याचो होसो म्हणजे एक व्हडलो होसो जावन गेल्लो आसा. आयज हो हे तुमी हें केला न्हय, ती कसली परंपरा? ही आमची जाणट्यांची आधीपासून पहिलीपासूनच जाणट्यांची पारंपरिक ही हौशाची सवासनी आमची बायलांची ही हौसो म्हणजे मेन सगळ्यात बायलांक गावता असो ना हो, म्हणजे हो आमचो बायलांचो हो सण म्हणजे मोठो. आज नागपंचमीचो सण आसा. नागपंचमीचो सण हो सगळ्या गांवांनी आसता, पण थोडे कडेन देवीचो हे करतात आनी थोडे कडेन नाग पुजता, थोडे कडेन पुजना. पण आमकां आमचें सौभाग्य की आमच्या मांद्रे गांवांत सगळ्यांगेर नागपंचमी जाता आनी हो एक पारंपारीक सण कसो. आनी आमी सगळीं बायलां ह्या दिसा पातोळे करतात, मागीर वडे आनी हौसो मनयता. म्हाका ह्या हौशा बद्दल खूब हें दिसता, म्हणजे बरें दिसता. कितें आमकां आतां 8 वर्सां जालीं आमी करता हौसो आनी हे सौभाग्याचें देण आमकां हे सगळें. हौसो म्हणजे हो आतां कितकी पिढी जाली तेका सांगूंक जावचें ना. म्हाका जर आतां म्हाज्या लग्नाक 33 वर्सां सोंपन 34 लागले, 34 वर्सां तरी हो 34 म्हाजो हें हौसो. तेन्ना ह्या उमेद कशी 4 दीस पयलीं हें आसता तयारी. हो एक हेचा नाग आमचो हे भाव कसो आमी मानता, भाऊच तो नागोब आमचो तो म्हणून आमी एक आपण उपास धरून त्याची पूजा करता. आणि आमचे कपलाचे आसा ते आमचे सुरक्षीत धरूंक जाय, जल्मी अशें. आणि या हौशाबद्दल हे फर्स्ट टाइम आहे आमच्यासाठी. जे काय आहे चांगला एक्सपिरियन्स होता सगळ्यांबरोबर. सगळी फॅमिली एकत्र होते सगळं तयारी करण्यासाठी. लास्ट 2 दिवसापासून आम्ही करतो आहे सगळं, पण खूप वेगळं आहे, म्हणजे जे आम्ही मुंबईला नाही करत कधी. यानंतर नागपंचमीचो सण आहा, जी जाणट्याची परंपरा येयला ती आमी भुरगीं सगळीं फुडें व्हरतात. सगळ्या लोकांच्या घरा आमी नागा कडेन वयतात, हौसो दवरतात, पांयां पडटात आनी येता. आनी सगळीं ह्या सणाक सगळीं आमी मेळटात एकामेकाक. म्हाका 8 वर्सां जाल्यार सोंपली. म्हाका एकदांय असो दिसोना की वायट कसो. हौसो म्हणजे खरोच बायलां खातीर खरो उत्सव सण आसा हो. कित्याक आमी आईगेर आमच्या पळोवंक ना नागपंचमी, आमकां आईगेर नागपंचम ना. चालू पद्धत आहा ती. तुम्ही जाणटे न्हय? हां. तो जाणटे तुम्ही कितकीशी वर्सां हो हौसो करता? हौसो म्हाका 70-80 वर्सां जालीं. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवपरान येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेगेवेल्या कांय सुवातांनी आयतारा राती पावस घसघसलो. फुडले 3-4 दीस वातावरण अशेंच उरूं येता. हवामान खात्यान कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना, पूण अचकीत पडटल्या पावसा पासून सादूर रावपाक सांगलां.
पावसाची गती ल्हव ल्हव वाडत आशिल्ल्यान हवामान खात्यान मंगळारा घसघशीत पावसाचो अदमास उक्तायला. मंगळारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. मंगळारा मळबात दाटतली कुपां. ह्या सप्तकात दाट पावसाची शक्यताय. अचकीत व्हड प्रमाणात पडू येता पावस. मंगळारचे तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळयो परत आयकपाक सर्वसामान्यांचो आवाज, अणभवपाक गोंयचो दर्यागाज गोवा 365 मोगसचो.